Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Polling for 184 Panchayat ends. 14 Panch elected unopposed in 5 talukas. Over 80% voting recorded. Few wards in Bardes and Salsett witnessed chaos and confusion. Alleged assault cases in Akebais, Kolvare and Saligaon Panchayat. Manohar Parrikar and Miki Pacheco join hands for Kortali by-poll. GVP to support BJP. CM accepts an unconditional support of the GVP. Let BCCI decide Amit Yadav's fate, says Goa Cricket Association. Selection Committee's Prashant Kakode defends Amit, says no proof of him fixing matches yet. Inflated salaries being offered by all franchises, say Kakode. Goa Cricket elections on track, claims Selection Committee. No official intimation from GCA stating elections are postponed, says Election Commission. Prasafa Tarpekar calls elections illegal, files police complaint. And Satario Montero brace guides Rebello Pendol Maina to victory over Maldini boys Talika win Panji Gold Cup. And now the news in detail. Panchayat polling ended on Wednesday. In all, 184 Panchayats went for the polls. 14 Panch were elected unopposed in 5 talukas. Around 7,20,000 voters would elect 1,000 Panch in Goa. 80% voting has been recorded in the state. The voters' turnout, as per the available information, is around 80%. So, North Goa recorded nearly 82% and South Goa recording about 77%. Female turnout is more than the male's turnout. In North Goa district, the male and female is approximately equal. South Goa, the female turnout is nearly 10% more than the male's turnout. The highest turnout recorded in Prudent taluka, 90.76% in North Goa district. The minimum turnout in North Goa district is Bardes taluka, that is around 77%. South Goa district, Sangay is recording around 90%. Minimum turnout in South Goa district is Murmugaon taluka, 71.81%. Have a look at the chart of the Panchayats elected unopposed in 5 talukas. Pedne, Agarwada, Ward number 7, Suman Sitaram Kurjuekar. Pedne, Torshe, Ward number 2, Kamini Maulankar. Sattari, Kotore, Ward number 3, Swagata Vidyanand Naik. Bardes, Parra, Ward number 6, Dilaila Michael Lobo. Bardes, Ukasai, Ward number 2, Kanti Bikaji Kanolkar. Bardes Oshel, Ward number 4, Raju Ramnath Banaurikar. Bardes Arpora, Ward number 2, Shushma Shri Krishna Nagvekar. Salsett, Verna, Ward number 7, Lorenza Pedro Natalino Eldro Egama. Salsett Asolna, Ward number 6, Crasto Pedro Rosario Santano Cipriana. Salsett Asolna, Ward number 7, Norana Merlin Yusidio. Salsett San Jose de Arial, Ward number 4, Dias Fatima Anton. Kepe Fatorpa, Ward number 7, Luella Pascal Correa. Kepe Barse, Ward number 7, Seema Rajendra Velip. Kepe Kaura,
Ward number 2, Rashmila Rohidas Velip. People have complained that the voting process was very slow. People were seen standing in long queues waiting to vote. People said this could be because of the ballot paper system. Meanwhile, Goa government in public interest directed that the sale of liquor and consumption of liquor in public places located within the state of Goa in the municipal area shall be closed. This notification is issued in the view of election process. Restaurant will be open for serving food. Bureau Report, Prudent Media. Politicians, social workers and voters had their own views and expectations from the Panchayat poll, development, jobs and much more. हाँ निश्चित अशें आसा भारतीय जनता पक्षाक हे फावटी उदंड यश मेळ्ळें गोंयभरांत आनी ताचो परिणाम म्हणून स्वाभाविकपणे हे फावटी मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हे त्या भागांतसून ग्रामपंचायत क्षेत्रांत विविध वॉर्डांनी निवडून येतले हाच्या बद्दल दुमत ना. कोण आमचो आणि कोण भायलो अशें कांय ना. येता ते सगळे आमचे इकरा जाणांकूय पंचायत घेवन फुडें आमकां पंचायत आय वॉन्ट डेव्हलपमेंट ते दीस सडन हे 6 जाले काय पंचायत जाली न्हू इकरा जाणांकूय घेवन फुडें वचप डेव्हलपमेंट जावचो. हेज्या पयलीं कामां जीं उरल्या पळय जावंक ना पळय सगळीं कामां जावपाक जाय अशें म्हणून म्हाजें. पूण आयज असो प्रश्न जाला हांगासर लोकांचेर की हेंचे लोकांक आमच्या तेंचे वोट खंय आसा तेच खबर ना. कॅन्डिडेट जे पळय बसल्या तांकां खबर ना तेंचे वोटर खंय आहा पळय ते. असो आमचो एक वॉर्ड नंबर 3 आसा थंयसर 80 वोटरूच ना. जरी तर आमी आतां तर भायर सरना जाल्यार आमच्यांनी कांय फुडें जावपाचें ना आनी हे आमचे कोण मानून घेवचें ना. त्या खातीर आमी सगळे गांवचे भुरगे एकवटान भायर सरल्या. ना लोक आता जे वोट जे करता बाबा तो खरेंच आपले काम करतलो काय ना त्या वाड्या वयली उदरगत करतलो काय ना हे बेजीक धरून विचार करून वोट करता. हांगासर बीजेपी काँग्रेस लेवलाचेर काय कोणाचे वोटिंग जाता अशें दिसना. बोला तो जो अच्छा काम करता वो आना मांगता है. जो आदमी अच्छा है वो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं. हे एक कंडिशन बरें दवरला की 200 मीटर भायर रावपा जाय हें एकदम बरें. पूण त्याच बरोबर आनी मातशें जर कडक दवरीत बाबा जे स्कुटरीनी किंवा मोटरसायकलीन जेंकां हाडून पळय थंय पायता हेजेर एक बंधन आसपा जाय. कारण नाल्यार कितें जाता दुसरे जे उमेदवार आसा एकामेकाक क्लश जावपाचो आसता. जाय खूब चेंज जाय म्हणून आतां तेच इन्फ्लुयन्स करता वोटर्सांकी. हालीं आतां जो चेंज जावन येयला गव्हर्मेंटान आनी पळयता तुमी कशें जाय तें डेव्हलपमेंट जाता अशें दिसता. तें तें आतां कॅरी फॉवर्ड जालें अशें बरें आसलें म्हणून त्या तितून वोटिंगेक सगळे लोक फुडें जाले. आमचे मेन म्हणटा ते जॉब ना. इतक्या वर्सांक आमकां एकूय जॉब मेळना. ते आमी आमच्या पार्टीन तें ठरयलां की ह्या भुरग्यांक जॉब डेव्हलपमेंट आनी स्किमी हे मेन आमचे. ही आमची गरीब पंचायत ओन्ली हावस टॅक्सूच गावता आमकां आनी कांय मेळना. पंचायत थ्रू तरी आमकां चिमलान अशें कितें जाल्लें अशें दिसत ना. ही आमची एक्स एमएलए आमची विक्टोरिया फर्नांडीस जाली पळय तिणी तरी म्हाका दिसता ह्या 10 वर्सांक कितलेशें काम केल्लें आहा. डेव्हलप म्हणजे कितें कोण लायट गेली कोण झाड रस्ते पडटा तेन्ना वॉर्ड मेंबर म्हणटा तो कितें आसता ते आपल्या वॉर्डान आसपाक जाय. तूं जॉब करतलो शॉप तुजें आसतलो सकाळचो शॉप ओपन करतलो रातचो 11 घातलो तेणी इलेक्शन लडप न्हू म्हाज्या हितून जाल्यार. कोण एक तर मातसो सादारण असो तूं हो काम धंदो करून हो एक एरियेक भोंवता तेणी म्हाज्या हितून बसप बेश्टे. Bureau Report, Prudent Media. The Panchayat election was held peacefully. There were some wars in Salsit and Bardez which witnessed chaos and confusion. Here is a report. Margaon police booked 2 brothers Shashi and Ashok Raj for allegedly assaulting Panchayat candidates of Ake Baish Panchayat. The complaint was filed by candidate Satya Vijay Naik. He claimed another Panchayat candidate Deepa Naik was also assaulted. PI Sudesh Naik and Executive Magistrate Sajjan Vilip took stock of the situation. कॅन्डिडेट येवन म्हाज्या भावा नांवान गाळी मारपाक लागलो. भाव असो तसो तसो म्हणून हांवें तेन्ना थंय उतर घातलें अरे भाव असो तसो तुवें कितें केलां ते येवन आनीक एक सांगता प्रिजायडींग ऑफिसरान कॅन्डिडेट 100 मिटरा भायर दवरपा म्हणून ते कॅन्डिडेट थंय मदीं भितर कित्याक हांव वोटिंगेक उबो रावलो. म्हाज्या भावाचे कोण असो उलयता हांव उगी रावतलो कित्याक आमी खबर आनी म्हाज्या भावान कितें कार्य केल्या ती सगळ्या हांगा वाड्यार लोकांक खबर आहा. शेषराज अशोक हे सगळे आयले आनी शेषराजान म्हाका दुखल्लो. हांवें विचारलें अशें कित्याक करता तुमी अशें इतलें विचारलें मात शेषराज म्हाजे धांवन हांगा येयलो आनी म्हाका दुखल्लो म्हणून हांवें ताका म्हणलें कितें तूं म्हाका कित्याक हात लायता तूं लावपाक कोण आहात अशें करून हांवें ताका क्रॉस केल्यार तो दया सर म्हाका उठला आनी म्हाजेर आयलो आनी एटॅक केलो ताणें म्हाज्या गोला धरलो.
गोला धरला आनी शेषराजानूय गोला धरपाक हें केलें मागीर आमचे भितर उद्दत जाली मागीर जालें हो परत येयलो आनी म्हाजेर वाजयलें एसॉल्ट केलें म्हाजें आनी हें केलें आनी सकयल उडयलो म्हाजेर बसलो दुसरो एक कॅन्डिडेट आशिल्लो दिपा नायक म्हणून तिकाय तेणें हें केलें मारपाक कोशिश केलो बायल मनशाचे हात घातलो. Similar cases were reported in Madebhat, Saligaon and Tarwado at Kolwale. However, no police complaint was registered till late night on Wednesday. A reporter from Madgaon, Sameer Bhatt, and from Saligaon, Shamsundar Fatti. It's time for a short break. Stay tuned.